एका मोना अर्ध्या काळजा भेटून तुका अर्गा बलिदान गोड संतोषान गोड उल्हासान आयल्या बापा तुझ्या तेंपलान एका मोना अर्ध्या काळजा भेटून तुका अर्गा या मिसाचे इरादे आपले आसत अर्गां जावन मीस भेटयतात हे सारे धर्म भयणी आपल्या 100 वर्सांक मेळ प्रारंभ जावन पाय तेंच्या वक्ता तशेंच अर्गां जावन भेटयतात पेड्रीक आनी शांती लोब पिलिकुला अर्गां जावन संजेश डिसोजा देवर पदव अर्गां जावन भेटयतात स्टॅनी आनी फेल्सी पिंटो मंजूर देवादेन बॅप्टिस्ट लुईस आत्म्याक वालेरियन आनी सोफिया लुईस एवरशाइन जोस्पिन आनी सिरिल सरावाच्या आत्म्याक ब्रिजिट कास्तेलिनो आदर्श नगर इंत्रू रॉड्रिगस आत्म्याक जूलियट रॉड्रिगस तिरुवेल वालेरियन फर्नांडीस आत्म्याक रीटा फर्नांडीस आनी कुथाम तिरुवेल मैना सोडास कडून बॅप्टिस्ट लुईसाच्या आत्म्याक जुलियाना लुईस आनी कुठाम तोयपकल 12 वर्सांचो मोहना सोडास कडून सिसिलिया डिसोजा आनी थॉमस नोरोनांच्या आत्म्याक फ्लोरिन नोरोन आनी कुटमानवा मंजूरचे भेटोवचे ज्योती मॉली क्वेल्लो हिच्या आत्म्याक डेन्झिल सल्डाना फातिमा हिल्स मैना सोडास जसिंता आनी लॉरेन्स पिंटोच्या आनी अँड्रू पायसांच्या आत्म्याक पायस कुटमान प्रगतीनगरांतले भेटोवचे इराते मोतीन दोबरया भाऊ बहिणी सगळे मेळून अर्घ दिवया अंतरलेल्या भाऊ बहिणी बसत प्रत्येक तरण मागया बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन आमच्या सुमिया जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसो तुमचे सोबे आसो सर्वेस्परान घडलेलो दीस हो संतोषान आणि आनंदान तो आम्ही संभ्रमया कीर्तन
118 वोळ 26. मोगाच्यानो आयच्या लितुर्जीक तुमकां सर्वांक येसारे कुटुंबातर्फेन हार्दिक स्वागत मागता. आयचो दीस आमकां येसारे भयणींक व्हडा संतोशाचो. आज आमी आमच्या धार्मीक मेळाची 9 वर्सां संपोवन शतमानोत्सवाक सुरवात करता आसतना देवान आमच्या जिवितान केल्ल्या सर्व उपकारा खातीर धन्य देवाक आमी अर्गां पाठयता. आमची नदर फाटल्या 9 वर्सांचेर भोंवडायता आसतना सर्वेस्पराची अगणीत बरेपण, बेसावाचो शिवर, विशेष गणितांद्वारे बऱ्या मनाच्या मनशांद्वारे आमकां लाभला. जशे देव इस्रायल परजेसंगी मोगाचो सल्लो करून तांकां आपणाची परजा जावन सोलोवन वेलेंगी, त्याच बरी आमच्या हर एका मेटांनी आमकां सांबाळन आमच्या फिरगजकारांच्या आनी समाजाच्या उदरगते खातीर वावरूंक आमकां दैवीक प्रेरण मेळ्ळां. फाटल्या 40 आनी 9 वर्सां जावन आमच्या ह्या वामांचुरान आमच्या घडणाराचे मिसांव मुंदारूंक आमकां विशेष आपोवणे आनी प्रेरण लाभला. युरोपांतल्या जर्मनीच्या कोलोन शहरांत जल्माल्लो आमच्या मेळाचो घडणार फादर आंतोनियस मारिया बॉडविक एक मिशनरी याजक जावन भारत देशांत वावुरता आसतना लोकांची दुर्बळकाय, अनक्षरता, स्त्रियांची आनी भुरग्यांची दुर्गत पळोवन ताचे काळीज मोवालता. ह्या निर्गतीक लोकांची दुकां पुसचे खातीर आनी समाजाच्या उदारकते खातीर तो आमचो आपोस्तलांच्या राणयेच्या मिशनरी भयणींचो मेळ घडता. आज आमी ताच्यो भयणी ताच्या पावलांनी चलोवन ताणें प्रारंभ केल्ले मिसांव संवसाराच्या 3 खंडांनी म्हणजे युरोप, आफ्रिका, एशिया 7 राष्ट्रांनी ऑस्ट्रिया, जर्मनी, इटली, स्लोवाकिया, उगांडा, फिलिपिन्स, भारत आनी आमच्या भारतान प्रांतेनी वाराणसी, मुंबई, रांची, लखनौ, केरळा आनी मंगळुरान वावरून आसा. आमच्या मेळाक जुलय 1923 1923 इसवेन पापसाहेबाची मान्यता लाभल्या. संस्थेचे मायघर विएन्ना, ऑस्ट्रियांत आसा. बाप बॉडविक एक गूंड चिंतपाचो, आपल्या दिश्टाव्यान देवाची कुशी समजोवंक आनी कार्यरुपाक हाडूंक जायते मागणे आनी प्राचीत केल्ले. गोवांचो कण मातयेन पडोवन मेल्ल्या खरीत तो एकोडोच उरता, तो मरत तर यथेश्ट फळ दिता. जुवांव 12 वोळ 26. आमचो मिशनरी भयणीचो धार्मीक मेळ अस्तित्वाक हाडचे दिशेन ताका जायते कश्ट, सूख समजणी, संकश्ट आनी वारे वादळ भोगूंक मेळ्ळे. ताचे थंय आसली क्रिस्ताची उर्बा आनी अखंड भावार्थ ताका ताचो मिसांव वावर सुफळ करूंक एक बळादी खातीर जालें. ताची कुरपे बरी जिणी आमकां आमच्या मिसांव वावरान आधार जावन आसा. आयची देवस्तुती देवाचो आनी पेलाचो संपूर्ण मोग करून सासणीक जिवीत जोडूंक उलो दिता. आमचे धार्मीक आपोवणे आमच्या सेवेद्वारे आमकांच मोडूंक आनी संवसाराक वांटोवंक प्रेरण दिता. आमच्या धार्मीक समर्पणान आनी मिसांव वावरान मोगाच्या फिरगजकारांनो, तुमच्या मागण्याचो आदार, संपूर्ण सहकार आनी पाठिंबो दिल्ल्या खातीर आज आमी धन्य देवाक अर्गां पाठयत आसतना ह्या फिरगजेचे हर एक कुटाम देवाक समर्पिता. तशेंच आमकां हर एका वाटेन सुदारशिल्ल्या फिरगज विगारांचो, सहायक विगारांचो सहकार दिल्ल्या बेथानी आनी लुसियाना सिस्टरांचो, सर्व संघ संस्थेच्या सांद्यांचो आनी तुमचो मोगाळ फिरगजकारांचो उपकार आटोवन हें अर्गां बलिदान आमी देवाक भेटयता. ह्या बलिदानांत पवते परी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां आमी वळखून घेवया. हांव पातकी सर्ववेदांत देवाक
आनी तुमकां बाबा भयणीनो जोगण्या विचारून सांगता मनान चिंतून आनी तोंडान विचारून वायट दारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोवड अपराध ह्या पसोक भाग्यवंतां संवकार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या श्रेष्ठ देवा लागीं विनाती करा म्हूण प्रार्थून मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकूळट करूं आमची पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावोवं. आमेन. सोमिया काकूळट सोमिया काकूळट क्रिस्ता काकूळट क्रिस्ता काकूळट सोमिया काकूळट सोमिया काकूळट. महिमा देवा महिमा देवा महिमा देवा ओम सर्गी आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी सर्वेश्वरा देवा सर्गीच्या राया सर्ववेदा देवा बाबा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका तीन वाजता तुझ्या वैभवा पासून आम्ही तुका वाकरता सोम्याचे सुख्रिस्ता बापाच्या एकल्या सुता सोमिया देवा देवाचे शेळये तो संसाराचे पाप काढता आमची काकूळट तू बापाच्या उद्याक बसला आमचे मागणे मानून घे तुझ्या पवित्र ज्ञान सांगाती देवा बापाचे महिमे जेसू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर. आमेन आमेन प्रार्थुया. देवा आमच्या सर्गीच्या बापा वाट चुकलेल्यांक तुझ्या सताचो उजवाड तूं दाखयताय आनी जिविताच्या रस्त्यार परतून हाडताय. आमच्या जिणेच्या सालेन क्रिस्ती भावार्थाचेर आड वेता तें पयस करूंक आनी हो भावार्थ तीर करता तें धरूंक आमकां कृपा दी. आमच्या सोमिया तुजे पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजभर चलयता ससनाच्या ससना. द्वितीयम पुस्तकांतलें वाचप. पूण ह्या पासून तुवें सर्वेस्परा तुज्या देवाचें उतर आयकूंक जाय आनी ह्या धर्मशास्त्राच्या पुस्तकांत बरोवन गेल्यात ते सर्व ताचे उपदेश आनी कायदे पाळूंक जाय आनी सगळ्या तुज्या काळजान आनी सगळ्या तुज्या आत्म्यान सर्वेस्परा तुज्या देवाशी परतूंक जाय.
आज हांव तुका दितां तो कायदो तुज्या सक्ते बायलो न्हय वा तुका चड पयस न्हय, तो वयर मोळबार ना, देखून तुवें अशें म्हणूंक जायना आमी तो आयकोन पाळचे खातीर आमचे पासत मोळबार वचोन तो सकला आमचेशी कोण हाडून दीत आनी परगट करीत, आनी तो दर्या पलतोडिना, देखून तुवें अशें म्हणूंक जायना आमी तो आयकोन पाळचे खातीर आमचे पासत दर्यो उतरून आमकां तो कोण हाडून दीत आनी परगट करीत ना, ताचें उतर तुजे लागींच आसा, तें तुज्या तोंडांत आनी तुज्या काळजांत आसा आनी तुज्यान तें पाळूंक जाता. देवाचें उतर हें सर्वेस्वराजो अज्ञानितेजो काळजाचो संत, सर्वेस्वराजो अज्ञानितेजो काळजाचो संत, सर्वेस्वराचे शिकवण भोगरी जीवाची ती घटाय, सर्वेस्वराची नियमामती कुस्वार नेत्यांची ते जाणवाय, सर्वेस्वराच्या अज्ञानितेच्या काळजाचो संतोष, सर्वेस्वराच्या हुस्को स्पश्ट दोळ्यांचो उस्वार, सर्वेस्वराचो अज्ञानितेचो काळजाचो संतोष, सर्वेस्वराची भेभिरांत पवित्र ते सदांच पाळतात, सर्वेस्वराचे निर्णय विश्वासपात्र ते सगळे नेतेचे, अपूट भांगरा प्रास मनाक दादोस काहीचे, मोवा प्रास पोळींतल्या मोवा प्रास गोडशे तुझे कायदे, सर्वेस्वराचो अज्ञानितेचो काळजाचो संतोष, सर्वेस्वराचो अज्ञानितेचो काळजाचो संतोष. सांत पावलून कोलेसिगरांक बरयल्ल्या पत्रांतले वसप. भावा भयणीनो, तोच प्रतिरूप अदृश्य देवाचे प्रथम जनीत संरचनामध्ये ताजे थंय सर्गींची आनी पृथ्वीची दिसतात ती आनी दिसनातली संरचना, सिंहासनां, स्वामित्वा, अधिकारी आनी प्रभुत्वा देवान रचली. संरचना जावच्या पयलें तो आसलो. सर वस्तू ताजे मारिफत अस्तित्वांत आसात. तोच मस्तक कुडीचे म्हणजे पवित्र सभेचे आराम वा पयलें फळ जिवांत जाल्ल्याचे. देवाची सुखुशी अशी जाली. ताजे थंय आपणाची सगळी संपूर्णता बिडार करून आसची आनी ताज्या कुर्साच्या रक्ता मारिफत समाधान स्थापीत करून भुमीच्या आनी अंतराळाच्या संरचनाक आपणा थंय रची करून घेवचें म्हूण.
देवाचे उतर ये. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Iso aiso anandaso angka सर्वांग संतोष हाडसो सोम्या देवा हसून गावसो उपकारातो हरकान दिवसो Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसोम्या. एक दीस शास्त्र्यां भितरलो एकलो उठून जेजूची परीक्षा करच्या इराद्यान म्हणालो, मेस्त्री, सासणीक जिवीत जोडूंक हांवें कितें करीत जाय? जेजून ताका सवाल केले, नियमशास्त्रांत कितें बरोवन आसा? तूं तें कशें समजताय? ताणें जाप दिवन म्हळें, सगळ्या तुज्या काळजान, सगळ्या तुज्या आत्म्यान, सगळ्या तुज्या सक्तेन आनी सगळ्या तुज्या मनान सर्वेस्परा तुज्या देवाचो तूं मोग कर आनी तुजो करताय तसो तुज्या पेल्याचो मोग कर. जेजू ताका म्हणालो, सारकी तुजी जाप, तशेंच कर आनी तूं जिवीत जोडटलोय. पूण तो आपलें सवाल समामून दाखोवचे खातीर जेजू लागीं म्हणालो, तर म्हजो पेलो म्हळ्यार कोण? जेजू ताका जाप दिवन सांगूंक लागलो, एक मनीस जेरुजालेमांतावन येरिकोक देंवून वतना सोरांच्या हातान सांपडलो. तांणी ताचें सगळें नागयलें, ताका मारन गाय केले आनी अर्दो जीव करून ताका सोडून गेले. अशें आसता एक याजक तेच वाटेन देंवून वेतालो. ताका पळोवन तो वाटेच्या दुसऱ्या बगलेन चलतच रावलो. तेच परी एक लेवीत थंय पावलो आनी ताका पळोवन तोय दुसऱ्या बगलेन सरलो. शेकी त्या वाटेन वेतालो एक समार्यगार ताचे सरशीन पावलो आनी ताका पळोवन तो सुरसुरलो. लागींसर ताच्या पांयांक तेल आनी वायन वतून ते बांदले. उपरांत ताका आपल्या जानवराचेर बसून एक चात्राक व्हरून गेलो आनी थंय ताची जतन केली. दुसऱ्या दिसा चात्राच्या मालकाक रुपयाची 2 नाणी दिवन ताणें म्हळें, हाची जतन घे आनी कितें चडीत तूं करशिताय तें पाटी येतना हांव तुका फारीक करतां. ह्या तेगा भितर सोरांच्या हातांत सांपडलेल्या त्या मनशाक कोण पेलो जावंक पावलो म्हूण दिसता? शास्त्र्यान जाप दिली, ताची दया केली तो. तो जेजून ताका सांगलें, वच आनी तुंय तशेंच कर. देवाचें उतार ये. वाकणी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्तांतय मोगाच्या बाबान आनी भयणीनो, आमच्या जिणयेचो शेवट जावन आसा सासणीक जिवीत. त्या देखून आमी कितेंय ह्या संवसारांत जिवितांत करता जाल्यार आमच्या मतींत आसूंक जाय तो उद्देश आमच्या जिविताचो सासणीक जिविता कुशीन आमी समकोवचो. रिले रेस आमी पळयला. त्या रिले रेसांत दंशा त्या व्यक्तीन आपलो हातांत खोल घेवन
ताणें जाता तितले प्रयत्न करून दाबूंक जाय आनी तो कोल कितें आसा आतां आसलो आनेकल्याच्या हाती पाशार करूंक जाय आनी त्याच प्रमाणे ताणें मुखल्याक पाशार करून जाता तितल्या बेगीन कितें आसा उद्देश त्या रिले रेसान जिका जय म्हणलो ताणें तो जारी करूंक जाय ते देखून एकल्यान दवल्यार फावना सगळ्यांनी प्रयत्न करूंक जाय आनी पोंत पावोवंक जाय तशेंच आमच्या जिवितांत देवान आमकां कितें दिलां तें आमी एकामेका आशार पाशार करून जियोंक जाय न्ही फकत स्वार्थ खातीर फायद्या खातीर म्हाकाच म्हजे खातीर पूण आनेकल्या खातीरय तें आमी जियोंक जाय म्हणलें आज समजोवचें आयचें वाचपां आमी आयकली जाल्यार पयल्या वाचपांत आमकां देवाचें उतर धर्मोपदेश पुस्तकांत बरयल्ले कायदे ते आमी पाळन हें जिवीत आमी आपणावंक साद आसा म्हणटा हें जिविताचें कितें आसा देवाचें उतर तें पयस ना आमच्या सांगातच आसा आमच्या तोंडांत आसा आमच्या काळजांत आसा त्या देखून तें आमी पाळूंक जाता म्हणटा आयचें पयलें वाचप आनी सांगातच कोणीय म्हणूंक जायना मळबार आसा कोण थंय वचून आमकां हाडूंक दीत दर्या पलतडी आसा दर्यो उतरोवन कोण आमकां हाड दीत म्हणूंक जायना कित्याक तें आमच्या सांगाता आसा त्या देखून देवाचें उतर आनी कायदे धर्मशास्त्रांत कितें बरोवन आसा ते कोण पाळटा तो सासणीक जिवीत आपणावंक शकता आनी तितलेंच न्ही भावा भयणीनो देवाचें उतरां आमच्या जिवितांत कितें आसा तें आमी पाळूंक प्रयत्न करता आसतना तें फकत जावंक नजो आमच्या उतरांनी बदलाक तें करण्यांनी आमी दाखोवंक जाय हें आमकां आयच्या वांजेलांत आयकूंक मेळटा तो व्यक्ती शास्त्री आयलो आनी सासणीक जिवीत जोडूंक हांवें कितें करी जंय म्हणून सारत आसतना जेजून म्हणलें आसा उपादेश पाळ खंयचे तूं तें जाणाय वय तो म्हणटा सगळें हांव पाळन आयलां आनी ये तें म्हणून तो एका फाटल्यान एक विवरिता आनी तितल्यार जेजू खंडीत संतुश्ट जायना आनी वत्स शास्त्री सारता जेजूक फाटीं कित्याक न्हय जेजूच्या मोगान सारकी जाप तुवें सांगली म्हणल्या खातीर बदलाक जेजूकच फाटीं सवाल म्हणले बरी म्हजो पेलो म्हळ्यार कोण आनी त्या वेळार जेजू ताका स्पश्ट समारिया घराच्या बऱ्या होपार दिवन सांगता तुजो पेलो म्हळ्यार वो न्हय तो याजक राबी जुदेवांचो न्हय तो लेवीत बदलाक तो समारियागार कोणे थंयसर वाटेर गायिल्ल्या मनशाक गाय ताचे बांदून वायन ताचेर वतून नितळ करून छत्राच्या मालाका थंय ओपून दिवन शुश्रूषता करूंक ताका ताणें विनंती केल्लो तो जावन आसा निजायकी बरो समारियागार आनी त्या वरवीं जेजू म्हणटा आमकांय एकली सावन दिवन ताका म्हणले बरी वच आनी आतां तुंय तशेंच कर आमकांय हर एका मिसाच्या बलिदानांत देवाचें उतर आयकल्ल्यांक आनी देवाचें उतर उपादेश पाळतल्यांक हो संदेश खंडीत जेजू आज दिता कितें आमी हांगा आचरण करता कितें आमी उपादेश पाळटा म्हणटा तें कार्यान आमी करून दाखोवन पेल्याच्या गरजांक पावोवंक आनी तें गरजांक पावता आसतना आमकां तसल्यो संगती आमचे जावन खंय आसात म्हणल्यार आमी सारूंक जायना खंय आसात आमच्या भोंवतणीच आसात आमच्या सांगात आसात आमच्या आमचे थोवेंत आसात म्हणून आमी समजूंक जाय गरजेवंतां आनी त्या गरजेवंतां थंय कितें म्हज्या ल्हान भावा भयणी मदल्या एकल्याक आमी केलें तें म्हाकाच केलें आनी त्या देखून वांजेल म्हणटा माते वासो येया म्हज्या सर्गींच्या राजांत आनंद भोगा
एक कॉप उदक दिलें जाल्यारय ताचें इनाम केदींच सुखाचें ना. देखून भावा भयणीनो, पेल्याच्या गरजांक पावून आमी देवाचे उपादेश पाळन आनी धर्मशास्त्रांत कितें आसा तें पाळून देवाचें उतर तें आमी पाळून सासणीक जिविता कुशीन सोमकोवंक जाता. कोरिंतकारांक बरोवन दुसऱ्या ताच्या पत्रांत सांत पावलो 9व्या अध्यायान म्हणटा, थोडेंच वमता तो थोडेंच लुंवता, दराळ वमता तो दराळ लुंवता. तशें म्हळ्यार आमी थोडेंच करता जाल्यार सासणीक जिवीत त्याच प्रमाणे आमकां मेळटलें. पूण केदळा आमी दराळ मापान उदार जावन आमकांच आमी भेटोवन दिता, खंडीत दळा आमकां दराळ मापान तें जिवीत लाभतलें. देवान संवसाराचो असोय मोग केलो की ताच्या एकल्याच पुताक कांयच बाकी दवरिनासतना म्हणलें बरी ओपून दिलो आमकां साल्वासांव जोड दिवचे खातीर. ताणेंच आमकां एक वर्ती देख दिल्या संवसाराक धाडून ताच्या पुताक, आनी पुतान जेजून त्याच प्रमाणे जिवीत भेटोवन दिवन आमकांय तेंच आपोवणें आसा. हास्त्या तोंडान दिता तो देवाक मोग आसूं म्हूण ह्या पत्रान तो सांगता. त्या देखून रडोन न्हय, सुरसुरे करनी न्हय, तुमकां सदांच गरजे पुरतें सगळें आसून हर एक बऱ्या कामाक दिवं की म्हणटा तो तुमचे लागीं सडीत आसतलें. पूण कोणेय ना म्हणून म्हजे लागीं कधीच जायना. कांय तरी आसा, कांय तरी आसल्यान कांय तरी इल्लें आमच्या पेल्याची गरज आमी पळयत आसतना खंडीत आमी दिवंक उदार जावंक जाय. उदार आतां ताणें दुर्बळ्यांक वांटलें, ताचें दान धर्म ससनाक बाळटा म्हणटा सांत पावल त्याच पत्रांत. आनी सांगता आसा आमी गायता, सोम्या कोणा लागीं वचो आमी, तुजे लागीं आसात उतरां सासणीक जिविताची. आपोस्तलांनी एक वचून वेता आसतना खंडीत जावन उद्गार केल्लो जावन आसा. तुमी वेतात म्हणटा आसतना ना, कोणा लागीं वचो आमी, तुजे लागीं आसात उतरां सासणीक जिविताची. त्या देखून भाव भयणीनो, कितें आज पवित्र पुस्तकाच्या वाचपांनी आमकां दिलां तें जावन आसा देवाचें उतर, आनी तें सासणीक जिविताचें उतर. सोम्या तुजें उतर जिवीत दिता, जिवीत वाट उजवाडायता म्हणलें आमी गायनांत गायता. तर भावा भयणीनो, आमकां हें उतर आज लाभता आसतना आज आमच्यो धर्म भयणी आसा रे, आपले 99 वर्सां मेळाची संपोवन शतमानोत्सवाक पांय तेंकता आसतना तांच्या गडनरान हेंच रितीन पेल्याच्या गरजांक पावच्याक मेळ प्रारंभ केलो. तो बोलता आज पर्यंत आमी पळयता ह्या मेळा मारिपात जायते बरेपण जालां. प्रस्तावनान थोडे आमी आयकलें, उपरांत हांगासर आमकां ल्हानशा विडियो क्लिपां मारिपात सगळी ताची चरित्रां आनी ह्या धर्म भयणींनी प्रारंभ जाल्लो तो वळतावन कशें मिसांव आज पर्यंत जारी केलें म्हणल्यार आमकां खंडीत तातूंत पळोवंक मेळटलें. तर आमी सर्व देवाच्या शेतांत 6 वावराडी म्हणलें वळखून घेवया आनी एक एकलो सासणीक जिवितांत भितर सरचे तसलें आमचें तें चिंताप दवरिनासतना सांगता आमी सासणीक जिवितांत सोम्या सांगता ससनाक जियोवचें तें चिंताप मतीन दवरन एकामेकाच्या गरजांक पावून आमचे जिणी पळादी करूंक ह्या बलिदानांतावनी जाय जाली कृपा प्रत्येक तरान आमी मागया. उबी रावया, आमचो बाबार्थ मुसारया. सत म्हणटा देवाक, सर्वदेदारा बापाक, सर्गा आनी पृथ्वीच्या असणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोम्याक जो पवित्र आत्म्यावरी गर्भेत संभावलो, अहंकार मरियेतान जल्मालो, पांच प्रतिकार ताणे कस सोसले, ताका कुर्सार जोडलो, तो मेलो आनी ताका आनीक पिलो, तो मेल्ल्या मध्ये देवलो, तिसरे दिसा मेल्ल्यान तो जिवंत जालो, सरकार सोडलो, सर पदवेदारा देवा बाबा उजव्या बसला, थंयतान जिव्या आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सत्मंता पवित्र ज्ञाक कथोलिक पवित्र सभेक भक्तांचो एकतार, पातकांचें भोगसणें, कुडीचें जिवनपण, ससनाचें जिवीत. आमेन. देव आमचो मोग करता, आमची मागणी आयकता. ताचो मोग करन पेल्याचो तेच परी मोग करच्याक आदार मागया. आमच्यो गरजो सर्वेस्परा देवा मुखार दवरया. तुमची जबाब, बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक.
सर्गींच्या बापा पवित्र सभेच्या वडिलांनी पापसाहेब बिस्प याजक आनी धार्मिकांनी क्रिस्ती परजेक सासनीक जिविताचे वाटेन चलोवंक प्रेरीत कर म्हणून मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या सारे मेळाची महावडील भोवमानादीक बहीण नंदिता पिरेरा, सिस्टर जुलियट लोबो, आमची प्रांतीय वडील आनी तांच्या सलाहेदारां तशेंच अरेक दोन भयणी पासत मागता. जेजूच्या मेटांनी चलोवन पेल्याच्या मोगान बरोवन मिसांव काम मुंदरूंक गरज आसची कृपा लाभय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. देशाच्या मुखेल्यांनी तांकां लाभिल्लो अधिकार संवसारी आडळते तांच्या स्वार्थाक वापरिनासतना देशाच्या हर एका नागरिकाच्या सर्वोत्तमक अभिवृद्धीक वापरूंक आदर लाभय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या कुटुंबांतल्या आनी आमच्या फिरगसेंतल्या सरपिडेस्तांक बरी भलायकी लाभय. तांची जतन घेतल्यांक मतीक तृप्ती, शांती, समाधान लाभय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या कुटुंबांनी देव आपणी पळोवन येवन सुवार्ता प्रगट करूंक चड आनी चड युवजनांक प्रेरीत कर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या मिसां वावरांत आमकां सर्वरीतीन सहकार आनी पाठिंबो दिवच्या आमच्या विगार बाब भोव मानादीक जेम्स डिसोजा, सहायक बाब अश्विन क्रास्ता, सर्व रिलिजियस भाव भयणी आनी फिरगसकारां पासत मागता. ह्या एवकरिस्ताच्या बलिदानांत भाग घेवच्या आमी पेल्ल्याचो मोग करूंक आनी सासनीक जिविताचेर आमची दिश्ट कांचोवन जियोंक जन्माय दी म्हणून मागता. बापा आमचे मागणे आयक. दयाळा बापा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक. आमी सर्वांनी आमची सृश्टी सांबाळूंक आनी परिसर नितळ दवरूंक आमकां बरें मोन दी. आमी समेस्तांनी तुज्या महिमे खातीर जियेशें कर. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. तुझ्या उतार कोणान बाकी ही जिणी आता मुंड्या आणि वायना सोबे भेटेता काणी सगळे सर्वस्तु का अर्पून दिन पोणी मोकान किते तुबे दिलाय ते मोकान तुका सरपून दिता मुझे जिणेचे हे बलिदान तुका मानवाले ते सांग मोकान किते तुबे दिलाय ते मोकान तुका सरपून दिता मुझे जिणेचे हे बलिदान तुका मानवाले ते सांग. हांवें सारलेली ती वर्सां जिणेन भेटलेली मनशां म्हज्या सुखा दुखान भोगलेली बोगणां सगळी तुजीच दया मानून आतां भेटवणी करता तुजे कुशीक सदां खालती मान घालता मोकान कितें तुवें दिलाय तें मोकान तुका सरपून दिता म्हजे जिणेचे हे बलिदान तुका मानवाले ते सांग मोकान कितें तुवें दिलाय तें मोकान तुका सरपून दिता म्हजे जिणेचे हे बलिदान तुका मानवाले ते सांग.
तुझ्या उतारपणात भागी ही चिणी आता हुंड्या आणि वायना सवे भेटैता काणी सगळे सर्वच तुका अर्पून दिवोनी मोकान मी ते तुवे दिलाय ते मोकान तुका सर्पून दिता मुझे चिणयेचे हे बलिदान तुका मानवाले ते मोकान किते तुवे दिलाय ते मोकान तुका सर्पून दिता मुझे चिणयेचे हे बलिदान तुका मानवाले ते बाबा बहिणीनो आमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावन मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्यानी अख्खे पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पर मानून घेव. सर्वेस्परा तुका उलो मारतल्या तुज्या पवित्र सभेच्या देण्यांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी आमची पवित्रताय वाडोवंक ती बदलून आमच्या आत्म्याचें पोशण करून दी ही आमी मागतांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्परातय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवा सुबिया. पयशांनी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदार आनी शासनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक पावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या पायद्यासो. तुजे सोबे आमी जियेतांव भोंवतांव आनी आसांव आनी ह्या संवसारांत आसतना न्हयच तुजो मोग आमी बगतांव. बागार सासनाच्या जिविताची मेळटा आमकां खात्री. तुज्या पवित्र आत्म्या वरवीं जेजूक मरणांतलो जीवन केलोय ताच्या पुनर्जीवनपणाचें प्रथम फळ कशें त्याच पवित्र आत्म्याक आमी घेतला. देखून सासनाक आमकां मेळटलो तो पास्काचो गूड बगूंक आमी बरबशान रावतांव. त्या पासून आतां देवदूतां बराबर तुज्या जपांच्या पदवेची दिनवाची काळजान आमी स्तुती गायतांव. सर्गाने संसार भरला तुझ्या वैभवा. सगळी तुका जय. सगळी तुका जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय जय. सर्गी तुका जय. सर्गी तुका जय. बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्याक दादोवनी देनी पवित्र कर म्हूण आमी मागतांव. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन ख्रिस्त मरान सोसूंक बेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे बसत समर्पूंची.
तेचपरी जेवण जात आसतना काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी ह्यांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगत पातकांचे बक्षणे मेळच्याक तुमचे बसोत आनी समेस्त मनशां बसोत तें वारोवतलें हें म्हज्या उडासाक करात. Bavarta so gut par gatuya Jesu तुझे मरण आम्ही समारंभ तुझे पुनर्जीवन आम्ही प्रगटा तुझ्या येण्यात सम्याक जेसू आम्ही अपेक्षा बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो मुंडो ही सर्वणीची काल तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगात सेवतल्या आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराके पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवन बापा पीटर पॉल आमच्या गोवळी बापा आनी सगळे याजक्य वर्गा बराबर तिका पृथ्वी मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकुळट कर तांकां आनी तुजी इश्टगती नंतरलेल्या सुमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सुमेस्तांची दया कर मागीर मागता हांव कार मरी देवाचे माये संगती भाग्यवन जुजे तिचो पती भाग्यवन धर्मदूत आनी सर्व काळी तुका मानवल्यात सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी तांचे सांगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्व पदवेदार बापाक सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. जेजूची आज्ञा मनान धरून दीर्घ घेवन एका मनान बापा कडेन सांगत आमी मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नांव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी कुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा वायटांतली विघ्नांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत बरी भलायकी सबस्काय आमकां दी. सर्गींच्या बाग आनी आमच्या सोडूनदारा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरबशान अतिरेकतल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळटीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता शांती म्हजी तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण आमच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे आमकां शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुमची येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो. एकामेका शांती दियात. देवाचे शेणे संसाराचे पाप काढलेले आमची काकुळट देवाचे शेणे संसाराचे पाप काढलेले आमची काकुळट देवाचे शेणे संसाराचे पाप काढलेले आमकां शांती दी.
ही देवाची सेडी संसाराचे पाप करता ती सेडयेच्या जेजूच्या जेवणाका पयलेली आमी सर्व सुभागी सोम्या तुमच्या भितर येवचे म्हाका पवना पूण तुज्या उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. जेसू मुझे तय आनी हांव ताचे तय आनी म्हाका नागाय उणे. जेसू म्हाका जाय आनी हांव ताका जाय जियेना हांव ताचे बिणे. जेसू मुझे तय आनी हांव ताचे तय आनी म्हाका नागाय उणे. जेसू म्हाका जाय आनी हांव ताका जाय जियेना हांव ताचे बिणे. मोग तुजो पुरो सोम्या मोग तुजो पुरो इतले करून जीव दिलोलो मोग तुजो पुरो. Akasoro Mokasan Peto Naso Sasan Pason Uro. जेसू मुझे ज्ञान आनी जेसू मुझे ज्ञान आनी म्हाका नाकाय उणे. जेसू मुजी वाट ताका कशी करूं पार जियेना हांव ताचे बिणे. मोग तुजो पुरो सोम्या मोग तुजो पुरो इतले करून जीव दिलोलो मोग तुजो पुरो. भुंय आकाशरो सोम्या भुंय आकाशरो मोग काळजांत पेटो आसो ससाण पासून. प्रार्थुया. सर्गीच्या बापा जेजूच्या कुडी रक्ताच्या जेवणांत आमी वांटो घेतला. ह्या पवित्र रितीन परतून परतून वांटो घेवन तुजें जिवीत आमचे भितर अदीक अदीक वाडो या आमी मागता क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन.
मोगाळ विगार बापानो, फादर जेम्स, सर धर्म भयणीनो आनी म्हज्या मोगाळ फिरगजगारानो, तुमकां सोमेस्तांक देव बरें दीस दिवं. तुमी सांगलें आयकलां, आमच्या फिरगजेंत 2 बळदी खांबे आसात. दाव्याक बेतनी आनी उजव्याक येसारे. आनी येसारे म्हळ्यार तुमच्या मतीन देवंक पळय कितें म्हणून हें लातीन भाशेन सोरोरो रेजिना एपोस्टोलरम म्हळ्यार आपोस्तलांच्या राणयेचे मिशनरी भयण्यो म्हण आमकां आपयतात. आनी प्रस्तावनांत आमच्या सिस्टरान सांगलें जुलय 1 तारीखेर 1920 आनी 30 तारीखेर आमकां पापल मान्यता लाभली. आनी आतां आमी 9 वर्सां संपोवन 100 वर्साच्या अवधेक आमी पांय तेंकता आसतना आमी आतां आज धन्या देवाक अर्गां दिलें. सर आमच्या धर्म भयणी सांगता आनी आमच्या फिरगज विगारा सांगता, तुमचे सर मातसो तुमी फिरगजगारांनी आमकां दिल्ल्या सर सहकाराक तुमकां आमी काळजांत थावन तुमचो उपकार आटयता. आमी 1970 आनी 1 इस्वेंत हांगा वामांजुराक आमची नोविशेट आमी स्टार्ट केल्ली. आनी आतां लगभग 50 वर्सां जावन आमच्या ह्या आमी हांगा आयल्या तेंपातावन सर फिरगज विगार बापांनी तशेंच सहायक विगार बापांनी आनी सर धर्म भयणींनी प्रत्येक जावन बेतानी सिस्टरांनी, लुसियाना सिस्टरांनी आनी सर तुमी फिरगजगारांनी जायतो आमकां सहकार दिला. आनी तशेंच फिरगज बापान विगार बापान सांगलें आमी एक ल्हानशी एक डॉक्युमेंट्री म्हळ्यार आमचें एक फिल्म आमी केलां. दया करून तुमी हें आमचें मिसांव आमी ह्या 9 वर्सांनी कितें केलें, खंय आसा आमचें, कोणें वो घडणार ह्या विशयांत एक ल्हानशें फिल्म आमी केलां. हें मीस खातीर आमी तुमकां दाखयतलें, तुमी सगळ्यांनी हें पळोवचें. तशेंच मीस जाल्या उपरांत आमी ऑलरेडी सांगलां तुमकां आमी काफी फळार दितले हांव, तुमी तें मोगान स्विकार करचें. आनी तशेंच ह्या वर्साचे आमी 9 वर्सां संपल्या ह्या 100 वर्साच्या शेकड्याक आमी हें एक ल्हानशें मागणें आमच्या आपोस्तलांच्या राणयेच्या विशयां मागणें, तशेंच देवापणा विशयांत एक ल्हानशें मागणें आनी आमच्या मिसांवा विशयांत ह्या अंत डिटेल आमी दिलां. तुमी हें काण घेवचें आनी प्रत्येक तरान आमच्या खातीर तुमी मागोवंक जाय. आनी देवपण्या खातीर कित्याक जायते ह्या दिसांनी देवपणे उणी जावन येते आसात. प्रत्येक दरांनी तुमी आवय बापायनी तुमी देवपण्या खातीर मागोवंक जाय. आनी उडास्तोरा तुमी केदाळा तुमच्या भुरग्यांक देवपण्याक फुडें धाडटी जाल्यार तुमचेर देव खंडीत 100 वंट्यान तुमकां अभ्यासांक घालतलो. आनी एक अवकाश म्हाका करून दिल्याक विगार बापाक आनी तुमकां सुमेस्तांक देव बरें करूं. थँक्यू. हे सारे मेळ प्रारंभ जावन येदोळस आमी आयकलें 9 वर्सां संपोवन 100 वर्सांक पांय तेंच्या संदर्भार आज आमच्या धर्म भयणींनी आमचे सगळे मेळून शतमानोत्सव वर्स उद्घाटन केलें. तांच्या मिसावाची मोठवी झळक आमकां दिली आनी फुडें ती दितली. ह्या वक्ता प्रोविन्शियल सुपिरियर मानाजी भयण जुलियट आनी तिच्या कावन्सिलाक, तशेंच कॉवेंत सुपिरियर मानाजी भयण मारिलेट आनी सब धर्म भयणींक तुमकां ह्या दिसाचे उल्हास आमी पाठयता. ह्या शतमानोत्सव वर्सा हाती घेवच्या सर्व कार्यक्रमांक योजनांक बरें मागता. सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. सांजुजेच्या मनाक नवेन भगवंता जुजे आमच्या कंदी दुकान आमी तुजे चर्चीन येता. तुज्या भाग्यवंत पत्नी मरिये सवे आमी तुजी ससाय मागता. बाबा हे सारक्या मोगान तुवें बाळोक जेजूक पटलोवन धरलय. त्याच परी आतां जेजून आमकां मोलाक अमलीक रक्तान घेतलेल्याक आमकांय तूं पाव आनी आमच्या सर्व गरजांनी तुजो आदार दी. भाग्यवंत कुटुंबाच्या चतुरूच सांबाळणारा जेजू क्रिस्तान आपलोच करून घेतलेल्या लोकांक सांबाळ. आमच्या आत्मीक झुजान आमकां जैते भोवन कर. मोगाळा झुजे बापा, जशें तुवें जेजू बाळकाक हेरोदाच्या पासान तो निवारलोय तशें जेजूच्या पवित्र सभेक सर वायटांतली राख. आमकां हर एकल्याक तुज्या मजतीन भाग्यवंतपणान वाडय आनी बरी जिणी जियोन बरें मोन मरोवन सर्गीचो सदां बाळचो संतोष भोगूंक पावय. आमेन. भाग्यवंत जुजे आमा बसोत विनाती कर. प्रार्थुया हे देवा तुवें भाग्यवंत जुजेक तुज्या पुताच्या माये सोपती जावं विंचून काडलोय.
ताका आमी ह्या संवसारी आमचो राखणो म्हणून वंदिता तो सरकारा जावन आमचो शरवती जावं ताच्या मजतीन आमकां आनी समेस बाबड्यांक तांच्या बाबरान तृप्ती दी भाग्यवन एक आमी मरतले सरवती म्हणून मान दिता ताच्या मजतीन आम्हाला समेस तांच्या भाग्यवन कुशेक काल ती मान घालून आमच्या आत्मे दुखा उपसून दिवची मरची कृपा दी म्हणून मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं वसून यात क्रिस्ताच्या मोगान तुमकां धाडटा